अख्खे आमचे मुरगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक तशेंच आमच्या गोंयच्या लोकांक आमची होळीची सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। आयज वार्षिक प्रमाणे आमी रामबाबाच्या देवळान नांव दवरलेलो आसा आनी त्या प्रमाणे आमची आतां होळी आमी सुरू करता। ही वार्षिक कितलीशीं वर्सां परंपरा ही चालू आसा आनी ह्या परंपरेक आख्खे आमचे वास्कोकार सगळे जाण एकठांय जावन हांगा येवन ही होळी मनयतात। तेच्या नंतर आमच्या आख्खी वास्कोकरांची होळी सुरू जाता। हांव मागता आमचे सगळे रामबाबाचे जितले भक्त आसा तांकां सगळ्यांक ही होळी जी आसा ती सुरक्षीत होळी जावं, सेफ होळी जावं। त्याच प्रमाणे अख्खे परत एकदा आमच्या अख्ख्या मुरगांवच्या तालुक्याच्या वाठाराच्या सगळ्या लोकांक होळीची सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा। आज आमचं होळिकाचे आज फेस्टिवल आम्ही सेलिब्रेट करता। काल आम्ही होलिका दहनान म्हणजे आमचे जितले वाईट कितें गोष्टी आसा आमची अशी मान्यता आसा की आम्ही होलिका दहनान काल ते हे केले भस्म केले आणि आज खंय तरी आमी सगळीं मेळून म्हणजे वास्कोकारांनी आज देशभरात आज होळयेचो मोठो आज सण आमी आज मनयता। जसो जसो ऋतू चेंज जाता तसो तसो आमचो सण येत आसता आणि होली हो सण हो सगळ्यांचो, हातून सगळे धर्माचे लोक, हातून सगळे जातींचे लोक मिसळून एकामेकाक रंग लावन आपल्या भितरले कितें मतभेद आसा ते दूर करून म्हाका दिसता ह्या दिसा आमी सगळे एकठांय येता आणि असो हो आमी मोठ्या हातून सेलिब्रेट करता। ह्या वर्षप्रतादी प्रमाणे आमच्या मुरगांव शिगमोत्सव महोत्सव समितीन आज आमची मिरवणूक जाता। ती मिरवणूक आमी पुराय वास्कोभर भोंवतात, आमी जल्लोश करता, आमी लोकां भितर मिसळटात, मेळटात, तांकां रंग लायतात आणि अशें करून एक आनंदान उत्साहान हो आमी सण साजरो करता। सगळ्या कडेन मागता की अशेंच आमी एकठांय रावन म्हणजे सगळे आमचे जे कितें मनान कितें वायट कितें आसा तें नश्ट करून म्हणटा तशें आमी सगळे आनंदान रावया आणि उत्साहान रावया।